Hello students! Project Management Unit under Coding and Robotics Education in Schools स्कीम ही येवजण खास तुमच्या खातीर 3 दिसाचो बूट कॅम्प घेऊन आयिल्ली आसा. कित्याक तुमी सगळींच जाणा कारण आमकां ज्यो क्रिएटिविटी तुमच्या कडल्यान येता ताजे वयल्यान कळटा की प्रत्येक भुरगें आमचो बूट कॅम्पांत पार्टिसिपेट जाता, तो व्हिडिओ वेवस्थीत पळयता, अंडरस्टँड जाता, समजून घेता आणि क्रिएटिविटीज करता आपल्यो आणि आमकां धाडून दितात. तर तुमची ही उमेद, तुमची एक्सायटमेंट पळोवन खरेंच खूब खोस भोगता. तर आयच्या ह्या 3ऱ्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तर भुरग्यांनो, तुमी 2 दीस आमचो बूट कॅम्प अटेंड केला जो कोंकणीन आशिल्लो. ताच्या बरोबर 3 दीस तुमच्या खातीर इंग्लिशींतूय बी हो बूट कॅम्प जालो. तर आमी तुमचो फीडबॅक लास्ट टायम घेतिल्लो आनी तुमकां विचारिल्लें की तुमकां कशा प्रकारचो बूट कॅम्प जाय काय म्हणून. आनी तुमी आमकां सांगिल्लें की तुमकां कोंकणींतल्यानूय बी हो बूट कॅम्प जाय जेणे करून तुमकां बरे भशेन समजता म्हणून. तर हो बूट कॅम्प खासा तुमच्या खातीर आमी घेवन आयिल्लीं आसात. तर कित्या खातीर आमी हो बूट कॅम्प आयोजीत करतात? तर ब्लेंडर नेशन थॉन जें नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन जावन आसा, जें प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनीट तुमच्या खातीर ऑर्गनायज करता, जातूंत पुराय राज्यांतलीं 3 भुरगीं आमी सिलेक्ट करतलीं. तशेंच आमी राष्ट्रीय स्तरारूय बी प्रत्येक राज्यांतल्यान 3 भुरगीं आमंत्रीत करपाचीं आसा. तर तुमची तयारी त्याच नेटान हांगा सुरू जावपाक जाय. तर फुडें वचच्या पयलीं आमी जस्ट पळोवया आमी लास्ट 2 दीस कितें कितें केलें तें. तर सगळ्यांत पयलीं म्हाका तुमकां एक विचारपाचें आसा की तुमच्या भितरल्यांनी कितल्या जाणांनी लास्ट 2 दीस आमचो व्हिडिओ पळयलो किंवा तुमी बूट कॅम्प लायव्ह अटेंड केला. जस्ट तुमच्या चॅट बॉक्सान तुमी येस किंवा नो टायप करूंक शकतात. 1 दीस पळयला, 2 दीस पळयल्यात, तुमी घालूंक शकतात. ओके, येस 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 दिसता, नोय बी दिसता. ओके, तर तुमी जर अजून पळोवंक ना ते व्हिडिओज जाल्यार तुमी कांयच भिवू नाकात. हे व्हिडिओज कॅर्स गोवा यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्या खातीर अवेलेबल आसात. तशेंच आमच्या कॅर्स गोवा पोर्टलाचेरूय बी तुमच्या खातीर तयार आसात ते व्हिडिओ. तुमी जस्ट पळयात, तुमी शिकून घेयात आनी ते शिकून जातकर 3ऱ्या दिसाचो बूट कॅम्पूय बी तुमकां इजी पडटलो आनी तुमकां कॉम्पिटिशनाक तयारी करपाक खूबच मजत जातली. ओके, ताच्या नंतर फुडलो प्रश्न, कितले जाणांनी तुमी स्वताहून कितें तरी करपाचो यत्न केलो आनी ती गोश्ट तुमची क्रिएटिविटी आमच्या पर्यंत पावयली. आमी जे गूगल लिंक तुमकां शेअर करतात डिस्क्रिप्शनात ताचेर तुमी अपलोड केला. कितले जाणांनी ही गोश्ट केल्या तुमच्या स्वताहून? कारण आमकां खुबश्यो क्रिएटिविटीज मेळ्ळ्यात, पूण आज हांगा प्रेझेंट आशिल्ले तुमच्यांनी कितल्यांनी केल्यात? ओके, आणि जर तुम्ही करू ना अजून आणि तुमच्या कडेन ऑलरेडी जर रेडी आसात जाल्यारूय बी तुम्ही आतांय बी ते धाडूंक शकतात. जर ते डे 1चेर बेस्ड आसत किंवा डे 2चेर बेस्ड आसत जाल्यार तुम्ही ते व्हिडिओ आमकां अजूनय धाडूंक शकतात. सेम लिंकाचेर तुमकां ते अपलोड करपाचे आसात. ओके, ताच्या नंतर आतां मेन आमकां 3ऱ्या दिसाचो बूट कॅम्प पळोवच्या पयलीं जस्ट एक रिविजन करुया आमी, एक रिकॅप. डे 1 आनी डे 2 कितें जालें तें. डे 1 आमी तुमकां मुद्दामून म्हायती दिली की आमी पयल्या दिसा, 2ऱ्या दिसा, 3ऱ्या दिसा कितें करपाची आसात ती. ओके, सो पयल्या दिसाक आमी ब्लेंडर कशें डावनलोड करप हें शिकलीं. आनी कांय जाणांनी तुमच्या भितरले ते डावनलोड करूंक नाशिल्लें, तुमी व्हिडिओ पळोवंक नाशिल्लो एखादो. सो 2ऱ्या दिसाक आमी इन डिटेल तुमकां दाखयलें की ब्लेंडर आमी कशें डावनलोड करूंक शकतात आनी ताज्या खातीर ऑपरेटींग सिस्टम खंयची आसा तुमच्या डॅस्कटॉपाचेर किंवा लॅपटॉपाचेर ही म्हायती पयलीं करून घेवन त्या प्रमाणे ते डावनलोड तुमच्या डॅस्कटॉपाचेर किंवा लॅपटॉपाचेर करून घेवपाक जाय. ही हाजी तुमकां आमी म्हायती दिली. ओके, तशेंच पयल्या दिसाक आमी आनी कितें शिकलीं तर ब्लेंडर इंटरफेस पळयलो, जातूंत वेगळे वेगळे भाग त्या इंटरफेसान आसा, ताचो प्रत्येकाचो कसो आमी उपेग करूंक शकतात. ताच्या नंतर ब्लेंडर जेन्ना आमी ओपन करतात, तुमी म्हाका सांगूंक शकतात चॅट बॉक्सान की ओपन केल्या बरोबर सगळ्यांत पयलीं खंयचो ऑब्जेक्ट आमकां दिसता? बाय डिफॉल्ट आमी म्हणटात न्ही सदांच बाय डिफॉल्ट हें आसा म्हणून. तर ब्लेंडरान बाय डिफॉल्ट खंयचो ऑब्जेक्ट आमकां दिसता? ओके, सो सगळ्यांत पयलीं आमकां क्यूब दिसता. ओके, ताजे नंतर आमकां कळटा की तो एक्स
वाय आनी झेड एक्सीस हाजेर बरोबर सेंटराचेर प्लेस केल्लो आसा. बरोबर. मागीर आमी तातूंत कितें शिकलीं की तो जर आमकां रोटेट करपाचो असलो, ओके, जाल्यार आमी तो कसो करूं येता. एक्स एक्सीस, वाय एक्सीस, झेड एक्सिसाचेर रोटेट करूं येता किंवा आमकां रँडम पोजिशनाचेर खंय व्हरून ताका रोटेशन दिवंक शकतात आमी ताका. ओके. सेकंड कॉन्सेप्ट आमी शिकली कितें तर स्केलिंग. करेक्ट. म्हणजेच तो पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट जो आसा तो स्केलिंग कसो करप, म्हणजेच व्हडलो कसो करप किंवा तो ल्हान कसो करप. तसोच एक्स एक्सीस, वाय एक्सीस, झेड एक्सीस हे मतीन दवरूनच तुमकां तें करचें पडटलें तुमची जशी रिक्वायरमेंट आसा त्या प्रमाणे. ओके. आनी जर तुमकां रँडम करपाचो आसलो जाल्यार काही पॉयंट्स तुमकां मतीन धरचे पडटले ते करच्या पयलीं. आनी ताजी म्हायती, पुराय म्हायती आमकां डे वनान वेवस्थीतपणे दिल्ली आसात. जर तुमकां तें अजून कळूं ना जाल्यार आनी एकदां दोनदां तो व्हिडिओ पळयात, तुमकां जरूर कळटलें. सोंप्या शब्दांनी तें एक्सप्लेन केल्लें आसा. ओके. ताज्या नंतर स्केलिंग जाल्या नंतर आमी तिसरो कॉन्सेप्ट पळयलो. ओके. फर्स्ट रोटेशन, सेकंड स्केलिंग आनी थर्ड ट्रान्सलेट. म्हणजेच तो जो ऑब्जेक्ट आसा तो एक्स एक्सिसाचेर आमी कसो मूव करूंक शकतात एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार, किंवा वाय एक्सिसाचेर किंवा झेड एक्सिसाचेर आमी तो कसो मूव करूंक शकता. पण आमकां जर रँडम खंय तरी व्हरून ताका दवरपाचो आसलो जाल्यार काही गोश्टी आमकां लक्षांत दवरूंक जाय. त्यो गोश्टी तुमकां व्हिडिओ पळयतकीर, डे वनाचो व्हिडिओ पळयतकीर जरूर कळटल्यो. ओके. सो ह्यो गोश्टी आमी डे वनान पळयलो. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी सामकें एक्सायटींग जे तुमकां आमी दाखयलें तें म्हणजे जे तुमी चवथीक वापरतात किंवा दिवाळीक वापरतले किंवा तुमचो खंयचोय सण आसलो जाल्यार ज्या जाग्यार तुमी फोग लायतात तो लायता आसतना जाची तुमकां सामकी याद येता तो म्हणजे बाण. ओके. तो बाण आमी तुमकां दाखयल्लो. सो तो बाण तुमी जरूर कोणे कोणे करून पळयलाच आसतलो. ओके. पण आतां जर तुमी तुमची क्रिएटिविटी करतात जाल्यार तो बाण घेयात. तुमच्या खातीर हो स्पेशल आयडिया हांव तुमकां दितां. तुमी तो बाण परत करात आनी ताका एनिमेशन इफेक्ट दियात, म्हणजे तो चुई करून वयर वचूनी. ओके. सो तुमी तें करूंक शकतात. ताच्या नंतर आमी डे टूक गेली. ओके. डे टूक आमी कितें केलें, सगळ्यांत पयलीं आमी 2-3 ऑब्जेक्ट्स एकठांय हाडून ताज्या पासून आनी एक वस्तू कशी घडयतली तें पळयलें. ओके. सो ताच्या नंतर आमी कितें केलें तर तो ऑब्जेक्ट घेवन ताका आमी सादारण एनिमेशन इफेक्ट आमी कसो दिवंक शकता तें पळयलें. सो तो एनिमेशन इफेक्ट दिवपा खातीर आमी 2-3 उदाहरणां घेतलीं. एक म्हणजे तुमचो आवडटो स्नोफॉल. ओके. जो तुमी वचून पळोवंक शकना आसतली आत्तां, पण तुमी तो तुमच्या स्क्रिनाचेर क्रिएट करूंक शकतात. तुमी स्वताहून तो क्रिएट करूंक शकतात. तर तो तुमकां क्रिएट करपाक आमी दाखयलें. बरोबर. आनी तुमी खुबश्या भुरग्यांनी तो ट्राय बी केला, कारण आमचे पर्यंत खूब क्रिएटिविटीज आयिल्ल्यो आसात. ओके. जर तुमी करूंक ना जाल्यार मुद्दाम डे 2चो व्हिडिओ पळयात. तातूंत तुमकां कळटलें की एनिमेशन इफेक्ट कसो दिवप. वयल्यान जर एक वस्त आमकां सकयल पडटा अशी दाखोवपाची आसा जाल्यार ताका कसो इफेक्ट दिवप. ओके. मागीर ताच्या नंतर आमी तुमकां एक गाडी दाखयली. बरोबर. आमी क्रिएटिविटीज पळयता आसतना लक्षांत आयलें कारण ती गाडी कशी करप हें तुमकां टिचरीन सांगून आशिल्लें, पण तुमकां आयडिया दिल्ली की खंयचे खंयचे ऑब्जेक्ट्स वापरून, जे रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स आसात आमच्या ब्लेंडरान, ओके, ते खंयचे खंयचे ऑब्जेक्ट्स वापरून ती गाडी तयार केल्या हें तुमकां डिटेल्स तुमकां टिचरीन सांगिल्लें, पूण ती कशी करप हें तुमकां दाखोवना. पण तुमी जर ते प्रयत्न केला ती गाडी करपाचो जाल्यार जरूर ती कंप्लीट करात गाडी. तुमकां जाय तसलो ब्रँड तुमी चूज करूंक शकतात गाडयेचो आनी त्या प्रमाणे तुमी ती गाडी तयार करात आनी ती गाडी एनिमेशन इफेक्ट जसो टिचरीन तुमकां दाखयलो एनिमेशन इफेक्ट ताका घालून तसो तुमी एनिमेशन इफेक्ट घालून ती क्रिएटिविटी आमकां जरूर धाडात. आमी ताजी नक्कीच जतनाय घेतली. आमी तुमची ही क्रिएटिविटी सगळ्या भुरग्यां पर्यंत पावोवपाचो यत्न करतात. कशी तर आमची सगळी सोशल मिडिया हँडल्स आसात. फेसबूक म्हणा, ट्विटर म्हणा, यूट्यूब चॅनला वयल्यान आमी ते सगळ्यांक शेअर करतात. ओके. इंस्टाग्रामाचेर आमी तुमचे व्हिडियोज, तुमची क्रिएटिविटी आमी सगळ्यां पर्यंत पावोवपाचो यत्न करतात. तर तुमी भुरग्यांनो तुमची क्रिएटिविटी जाता तितल्यो आयडियाज वापरून तुमी तयार करात. आमी जे यूट्यूब लिंक तुमकां दिल्ले आसात थंय व्हिडिओ पळयात. तुमचे कितें करेक्शन्स आसात जाल्यार ते करात. ओके. आनी जेन्ना तुमची क्रिएटिविटी रेडी जातली तेन्ना आमचे गुगल फॉर्म लिंक जे आमी तुमकां दिल्लें आसा थंय तुमी ती आमकां धाडून दियात. ओके.
म्हणजे आमी चडांत चड भुरग्यां पर्यंत ती पावोवंक शकतात. तर कोणाकूय समजा आयडिया वेवस्थीत येना तकलेन जाल्यार तुमचो व्हिडिओ पळोवन तांकां नक्कीच आयडिया येतली आनी तीं बी कितें तरी करपाक पावतलीं. सो आमी सगळीं मेळून तांकां मोटिवेट करया. ओके. ताजे नंतर आज 3रो दीस. हांवें सुरवातीक पयल्याच दिसा सांगिल्लें तुमकां, तुमची क्रिएटिविटी तयार जाली, तुमचो प्रोजेक्ट तयार जालो, पण ताका जर कॅमेरान कॅप्चर करपाक मेळना, तांकां जर तुमी लायट इफेक्ट दिवना जाल्यार तो तितलो बरोसो दिसचो ना. तुमी खुबश्या भुरग्यांनी ट्राय केल्लें आसा, आमकां दिसून आयलां तेंय बी, पण ते कशें वेवस्थीतपणे कसो ताका फोकस करप, वेवस्थीत कॅमेरा कसो एडजस्ट करप, तुमकां लायट कॅमेरा दाखयल्लो आसा स्क्रिनाचेर, करेक्ट. डे 2 आनी डे 1 तुमकां दाखयल्लें, पूण ताजो उपयोग तुमकां सांगूं नाशिल्लो. ताजो उपयोग आज तुमकां आयच्या व्हिडिओन तुमकां मेळपाचो आसा. आयच्या बूट कॅम्पान तुमकां ताची सगळी म्हायती मेळपाची आसा. तर भुरग्यांनो, तुमी तयार आसात न्ही? वेगळे वेगळे इफेक्ट दिवन जे तुमी आमी तुमकां यूट्यूब लिंक्स दाखयल्लीं, जातून ब्लेंडर वापरून काही फिल्म्स तयार केल्ले आसात, जे एनिमेटेड फिल्म्स, जे एनिमेशन्स वापरून तयार केल्ले आसात, किंवा काही हिंदी मुवीज आसात तातूनय बी ब्लेंडर वापरून खुबश्यो गोश्टी केल्ल्यो आसात. तर त्यो गोश्टी कश्यो करप, कश्यो करूं येता, हाजो वापर तुमी नक्की करात. तुमकां आयच्या दिसाक खुबशी बरीशी म्हायती मेळपाची आसा, जेणे करून तुमकां कळटलें की कशें तुमी तयार करूंक शकतात तें. ओके. सो भुरग्यांनो, तयार आसात न्ही तुमी? तुमचो डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप मुखार दवरात, पेन, पेपर, पेन्सील, जी कितें गोश्ट तुमकां जाय ती तुमच्या सायडीन दवरात आनी जस्ट तयार रावात. आनी तो पर्यंत आमी जे आमच्या भुरग्यांनी ऑलरेडी आमकां क्रिएटिविटी धाडिल्ली आसा, ती बी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात आतां. सो ती पळयता पळयता तुमची तयारी बी रेडी करात. ओके. सो चलात तर पळोवया तुमच्या फ्रेंड्सांनी आमकां कितें धाडिल्लें आसा तें, तांची वेगळी वेगळी क्रिएटिविटी कितें आसा ती आमी एक झलक पळोवया. आनी ताज्या नंतर तुमकां दुसरी टिचर येवपाची आसा, जो तुमकां सांगतलो की तो कॅमेरा किंवा लायट कशी यूज करप, ताज्या बद्दल म्हायती घेवन येवपाचो आसा. चलात तर पळोवया स्टुडंट्स क्रिएटिविटी. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचे येवकार. म्हजें नांव मयूर महेश तामणकर आनी हांव श्री गणेश हायस्कूल गणेशपुरी म्हापसा ह्या स्कुलान ICT म्हणजे कंप्युटर सब्जेक्ट शिकयता. आमी पयलींच्या व्हिडिओन ब्लेंडर सॉफ्टवेअरा बद्दल शिकले की ऑब्जेक्ट्स कशे एड करप, कशे रोटेट करप, कशे स्केलिंग करप आनी ते ऑब्जेक्ट्स घेवन कशे पिक्चर तयार करप, कशे दोन ऑब्जेक्ट मर्ज करप. आनी आयच्या ह्या व्हिडिओन आमी शिकतले कॅमेरा फोकस, लायटिंग आनी रेंडरिंग ऑर रेंडर इमेज इन ब्लेंडर सॉफ्टवेअर. आतां पर्यंत आमी शिकले ऑब्जेक्ट्स एड करप. तर हे ऑब्जेक्ट्स आमी आमकां जाय त्या तरेन मोल्ड करूं शकतात, जाय त्या तरेन घडोवं शकतात आनी तांकां मॅश अशें म्हणटात. मॅश मीन्स एनी ऑब्जेक्ट दॅट एन आर्टिस्ट कॅन मॅन्युपुलेट टू डिफरंट शेप्स एंड फॉर्म्स. तर आतां आमी आमच्या कंप्युटरार पळोवया की ब्लेंडर सॉफ्टवेअरान आमी कशे पिक्चर एड करतले आनी तांचे कॅमेरा, लायट आनी रेंडरिंग कशें करतले. तर म्हाजो ब्लेंडर सॉफ्टवेअर ओपन आसा आनी तुमी पळयतात म्हाज्या ब्लेंडर सॉफ्टवेअरान ऑलरेडी एक शेप एड जाल्लेली आसा, एक ऑब्जेक्ट एड जाल्लो आसा एंड इट इज बाय डिफॉल्ट एक क्यूब एड जाल्लो आसा. तर हांव आनी एक शेप एड करता ऑर आनी एक ऑब्जेक्ट एड करता. सो ऑब्जेक्ट एड करपाक
हांव प्रेस करतलो शिफ्ट आनी ए. आनी म्हाका थोडे ऑप्शन्स मेळटले, ड्रॉप डावन मेनू मेळटलो. तातूंत हांव मॅश हो सिलेक्ट करतां आनी प्लेन एक ऑब्जेक्ट एड करतां. मागीर हांव एस दामून तो स्केल करता आनी ताची सायज थोडी वाडयता. मागीर हांव म्हाजो पयलींचो क्यूब जो ऑब्जेक्ट आसा तो घेता आनी त्या प्लेनाचेर सारको एडजस्ट करता. ओके, आतां हें म्हाजें पिक्चर तयार जाल्लेलें आसा. आतां हांव ह्या ऑब्जेक्टाच्यो ज्यो थोड्यो प्रॉपर्टीज आसा क्यूबाच्यो त्यो हांव ह्या मटेरियल प्रॉपर्टीजान वचून त्या क्यूबाक एक कलर दिता. सो हांवें एक रेड कलर ह्या क्यूबाक दिल्लो आसा आनी हें म्हाजें पिक्चर आतां तयार जाल्लेलें आसा. आतां समजा हांवें हें पिक्चर तयार केलां. समजा हें म्हाजें पिक्चर. आतां म्हाका ह्या पिक्चराचो एक फोटो क्लिक करपाक जाय. जाल्यार हांव कितें करतलो? नाजाल्यार समजा तुमी तुमच्या घरा आसा आनी तुमकां तुमचें पिक्चर एक क्लिक करपाक जाय किंवा तुमच्या एक फ्रेंडाचें फॅमिलीचें पिक्चर क्लिक करपाक जाय जाल्यार तुमचे कडेन कितें आसपाक जाय? येस, तुमच्या कडेन एक कॅमेरा आसपाक जाय. हांव तो कॅमेरा घेतां आनी म्हाजो जो ऑब्जेक्ट आसा किंवा एक म्हाजें समज म्हाका पिक्चर काडपाक जाय आनी किंवा हो जो हांवें ऑब्जेक्ट घेतलेलो आसा तो ऑब्जेक्ट आसा तेका हांव म्हाजो हो कॅमेरा त्या ऑब्जेक्टाच्या मुखार हाडून दवरतां. आनी आतां हांव कितें करतलो? हांव त्या ऑब्जेक्टाचो फोटो काडटलो. पण जर ह्या रुमान ज्या रुमान हांव ह्या ऑब्जेक्टाचो फोटो काडटलो त्या रुमान समज काळोख आसा किंवा तुमी रातच्या वेळार हो फोटो काडटा जाल्यार तुमच्या कडेन कितें आसपाक जाय? येस, सो तुमच्या कडेन लायट आसपाक जाय. सो कॅमेरा, लायट आनी ऑब्जेक्ट हे फोटोग्राफी जेन्ना करता न्ही तेन्ना हे तिनूय गजाली व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, आमी आतां आमच्या ब्लेंडर सॉफ्टवेरा कडेन येवया. हें ब्लेंडर सॉफ्टवेरान तयार केल्लें पिक्चर ओके, आतां आमी ब्लेंडर सॉफ्टवेरा कडेन येवया. आतां जें हांवें हांगा पिक्चर एक ब्लेंडर सॉफ्टवेरान तयार केल्लेलें आसा ताचो म्हाका फोटो कॅप्चर करपाक जाय जाल्यार म्हाका जशें सांगलां तशें एक कॅमेरा जाय आनी ताचेर सारको लायट जर म्हाका पडटली जाल्यार म्हाका एक लायट जाय. आनी जेन्ना हांव हें पिक्चर कॅप्चर करतलो आनी तें इमेज फॉर्मेटान सेव करतलो तेन्ना तेका रेंडरींग अशें म्हणटात. सो रेंडरींग or rendering an image means capturing the picture, converting it into image format and saving it. तर आतापर्यंत सगळ्यांक कळ्ळें की कॅमेरा, लायट आनी रेंडरींग म्हणजे कितें तें. ओके, तर आतां आमी कॅमेरा सेटिंग, लायट सेटिंग आनी रेंडरींग कशें करपाचें हें पळोवया. तर जशें आमी हेच्या पयलींच्या व्हिडिओन शिकल्यात की जेन्ना हांव म्हाजें ब्लेंडर सॉफ्टवेअर ओपन करता तेन्ना बाय डिफॉल्ट 3 गजाली म्हाका म्हाज्या वर्क प्लेसाचेर दिसतात. एक म्हणजे जशें हांवें सांगलां
सांगलेलें तुमकां दॅट इज क्यूब आनी बाकीच्यो 2 गजाली म्हणजे सेकंड इज दुसरें गजाल म्हणजे कॅमेरा आणि लायट. आता समजा म्हाज्या ह्या वर्क प्लेसाचेर कॅमेरा ना आनी लायटूय ना, जाल्यार हांव कितें करतलो? येस, जशें आमी ऑब्जेक्ट्स हांगा एड करतात तशेंच आमी कॅमेरा एड करूं शकता आनी लायटूय एड करूं शकता. त्या खातीर हांव प्रेस करतलो शिफ्ट आनी ए. नाजाल्यार आनी एक ऑप्शन आसा तें हांगा आमी एड बटन आमच्या स्क्रिनीचेर पळोवं शकतात. सो ताचेर हांव क्लिक करतलो. हांव मॅश ह्या ऑप्शनान वयतलो. ना, टू एड द कॅमेरा हांव एड ह्या बटनाचेर क्लिक करतलो आनी सकयल हांगा कॅमेरा म्हणून ऑप्शन आसा ताचेर क्लिक करतलो. आतां म्हाका म्हाजो कॅमेरा दिसना कित्याक तो सेंटराक आसा. सो कॅमेरा हांव पळयतलो जाल्यार आय नीड टू ऑर्बिट. म्हाका ऑर्बिट करचें पडटलें म्हाज्या वर्क प्लेसाचेर. सो ऑर्बिट कशें करप? सो मावसाचो जो स्क्रोल बटन आसा तो दामून धरप आनी तुमचो मावस सगळ्या वाटेन मूव करप. तर आतां हांव पळोवं शकता म्हाजो कॅमेरा सेंटराक आसा. सो आतां हांव जी बटन प्रेस करतलो आनी म्हाजो कॅमेरा मूव करतलो. आतां तुमी पळयतात की म्हाजो कॅमेरा ह्या म्हाज्या पिक्चराच्या फुड्यान हांवें हाडलेलो आसा. आतां हो जावन आसा ऑब्जेक्ट आनी हो जावन आसा कॅमेरा. आतां तुमी पळयतात म्हाज्या ऑब्जेक्टाच्या मुखार हांवें हो कॅमेरा असो मुखार हाडून दवरलेलो आसा. पण तो ऑब्जेक्ट म्हाज्या कॅमेरान कसो दिसतलो? जेन्ना हांव त्या कॅमेराच्या फ्रेमीन पळयतलो तेन्नाच म्हाका तो कॅमेराच्या ऑब्जेक्ट म्हाज्या कॅमेराच्या फ्रेमीन. सो इन द सेम तशेंच ह्याच तरेन ह्या कॅमेराच्या जो ब्लेंडर सॉफ्टवेरान जो कॅमेरा आसा त्या कॅमेराच्या फ्रेमीन हांव कसो पळयतलो? सो हांगा रायट सायडीक 4 बटन्स आसात. सो हातून हो तिसरो बटन आसा पळय तो जावन आसा कॅमेरा व्यू. सो जेन्ना हांव त्या कॅमेरा व्यू बटनाचेर क्लिक करतलो म्हाजें जें पिक्चर आसा तें कॅमेरा फ्रेमीन दिसतलें. आतां तुमी पळोवं शकतात की हें पिक्चर आसा पळय तें थोडें सायडीक आसा. म्हाज्या कॅमेराच्या फ्रेमीन सारकें दिसना. सो म्हाका कितें करचें पडलें? सो म्हाका हो कॅमेरा मूव करचो पडलो. सो हांव कसो मूव करतलो? सो सगळ्यान पयलीं हांव कॅमेराचेर क्लिक करतलो, जी बटन प्रेस करतलो आनी म्हाजो कॅमेरा असो मूव करतलो. आतां तुमी पळयतात की म्हाज्या पिक्चराचो थोडो भाग ह्या कॅमेराच्या फ्रेमीच्या भायर आसा. सो त्या खातीर म्हाका कितें करचें पडलें? एक म्हणजे म्हाका म्हाजो कॅमेरा घेवन असो फाटीं किंवा फुडें मूव करचो पडलो. नाजाल्यार म्हाजो जो ऑब्जेक्ट आसा तेका फाटीं किंवा फुडें असो मूव करचो पडलो. ओके, हे मध्ये येना न्ही? ओके, आतां आमी पळयतात की आमचो जो ऑब्जेक्ट आसा तो कॅमेराच्या फ्रेमींतल्या भायर आसा. सो तेका लागून हांव कितें करतलो? ताका लागून हांव म्हाजो एक ऑप्शन म्हणजे हांव म्हाजो कॅमेरा फाटीं किंवा असो फुडें मूव करतलो जेणे करून तो सारको कॅमेराच्या फ्रेमीन एडजस्ट जाता. नाजाल्यार हांव हो ऑब्जेक्ट असो फाटीं किंवा फुडें हाडटलो ज्या करून तो म्हाज्या फ्रेमीन सारको दिसता. सो तेंच आमी हांगा ब्लेंडरान करून पळोवया. सो हांव नॉर्मल व्ह्यूवान येता आनी म्हाजो जो कॅमेरा आसा तो असो फाटीं घेता. आनी दुसरें ऑप्शन आसा तें हांव म्हाजें जें ऑब्जेक्ट आसा ऑर पिक्चर आसा तो स्केल करून अशें धाकटें करता
जेणे करून ते म्हाज्या फ्रेमीन सारकें फिट जातलें. तर आतां म्हाजो कॅमेरा एडजस्ट जाल्लो आसा. आतां जेन्ना हांव म्हाज्या कॅमेराच्या फ्रेमीचेर क्लिक करता तेन्ना हांगा रायट सायडीक आमकां कांय कॅमेराचे प्रॉपर्टीज मेळटात, सेटिंग्स मेळटात. लेन्स सेटिंग, टायप, फोकल लेंथ, लेन्स युनिट अशे भरपूर सेटिंग्स आसात. ते आमी हळू हळू शिकतले. पण एक सेटिंग हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, दॅट इज फोकल लेंथ. तर आतां आमी जे उलयताले की कॅमेराच्या फ्रेमीन ऑब्जेक्ट कसो हाडप. सो तुमी फोकल लेंथाचो वापर करून तो कॅमेराच्या लेन्सान तो ऑब्जेक्ट हाडूं शकतात. फोकल लेंथ इज द डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॅमेरा. म्हणजे हो जो डिस्टन्स तुमी पळयतात ह्या ऑब्जेक्ट आनी ह्या कॅमेराच्या मदीं, दॅट इज द फोकल लेंथ. सो तुमी फोकल लेंथ हांगा वाडोवन किंवा कमी करून तें पिक्चर तुमच्या कॅमेराच्या फ्रेमीन सारकें एडजस्ट करूं शकतात. आतां म्हाजो कॅमेरा एडजस्ट जाल्लो आसा आनी म्हाजे ऑब्जेक्टूय म्हाज्या मुखार आसा आनी हांव ह्या फ्रेमीन पळयता आनी फोटो म्हाजो क्लिक करता. पण म्हाजो फोटो मातसो डार्क येता किंवा काळ्या कलरान येता. तर हांवें कितें जाय म्हणून सांगलेलें, जेणे करून म्हाजे ऑब्जेक्ट सारके क्लियर दिश्टी पडटले, त्या खातीर हांवें सांगलेलें आमकां लायटीची गरज आसा. सो लायट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल वेन यू क्लिक अ फोटो. तर आतां आमी हांगा पळोवया ब्लेंडर सॉफ्टवेरान की लायट कशी एड करप. सो लायट एड करतलो जाल्यार अगेन यू हॅव टू लायट एड करतलो जाल्यार आमकां एड बटनाचेर क्लिक करपाक जाय आनी हांगा लायट ऑप्शन आसा ताचेर म्हाजो मावस पॉयंटर व्हरपाक जाय. सो जेन्ना हांव मावस पॉयंटर लायट बटनाचेर व्हरतां तेन्ना म्हाका हांगा 4 ऑप्शन्स मेळटात. पयलें जावन आसा पॉयंट लायट, दुसरें जावन आसा सनलायट, तिसरें जावन आसा स्पॉटलायट आनी चवथें जावन आसा एरिया लायट. सो सगळ्यान पयलीं हांव पॉयंट लायट ह्या ऑप्शनाचेर क्लिक करता आनी हांव पळोवंक शकता की म्हाजी लायट हांगा एड जाल्लेली आसा, पण ती सेंटराक आसा. सो हांव जी बटन प्रेस करून ती लायट मूव करता. आतां आमी पळोवया हांगा रायट सायडीक म्हाका 3 बटन्स मेळटात. ते जावन आसा व्यू पोर्ट. सो आमी आमचो जो आमचें वर्क प्लेस आसा तें आमी कशें पळयतले ताचे ते ऑप्शन्स आसा. पयलें जावन आसा सॉलीड मोड, दुसरें जावन आसा मटेरियल प्रिव्यू मोड आनी तिसरें जावन आसा रेंडर प्रिव्यू. सो जेन्ना आमी आमचें पिक्चर क्लिक करतले किंवा कॅप्चर करतले तें पिक्चर रेंडर जातलें. सो आमचें रेंडर्ड पिक्चर कशें दिसतलें तें आमी कॅप्चर करच्या पयलीं किंवा रेंडर करच्या पयलीं आमी हांगा ह्या रेंडर प्रिव्यू बटनार दामून पळोवंक शकतात. सो तुमी पळोवंक शकता जें हांवें रेंडर बटनाचेर क्लिक केलां, रेंडर प्रिव्यूचेर क्लिक केलां, सो हांव पळोवंक शकता की म्हाजे पिक्चराचेर धाकटीशी लायट पडल्या. पण ती लायट तितली ना. सो म्हाका ती लायट आनीक वाडोवपाक जाय. सो हांव कशी लायट वाडयतलो. सो जेन्ना हांव म्हाज्या लायटीचेर क्लिक करता आनी हांव पळयतां हांगा रायट सायडीक म्हाका कांय ताच्यो प्रॉपर्टीज मेळटात, ताचे ऑप्शन्स मेळटात, ऑर यू कॅन से सेटिंग्स मेळटात. सो हांगा बटन्स आसा. एक म्हणजे पॉयंट लायटीचो, दुसरो जावन आसा सन लायटीचो, तिसरो जावन आसा स्पॉट लायटीचो आनी चवथो जावन आसा एरिया लायटीचो. सो आतां हांवें हांगा पॉयंट लायटीचेर क्लिक केल्लेलें आसा आनी हांगा ताचे थोडे सेटिंग्स आसा. पयलें जें सेटिंग आसा तें जावन आसा कलर, दुसरें जावन आसा पावर. सो कलर म्हणजे हांव म्हाका जाय तो कलर हांगा सिलेक्ट करूं शकता. सो बाय डिफॉल्ट ती लायट व्हायट कलर आसता
आणि दुसरें म्हणजे पावर. आतां हांवें जशें सांगलें म्हाज्या ऑब्जेक्टाचेर लायट खूब कमी पडल्या आनी म्हाका ती लायट वाडोवपाक जाय जाल्यार म्हाका ते पावर, त्या लायटीचो पावर आसा पळय तो वाडोवपाक जाय. सो आतां तुमी पळोवंक शकता जशें हांवें म्हाजो लायटीचो पावर वाडयलो तेन्ना ह्या ऑब्जेक्टाचेर लायट पडलेली आसा. आतां आमी दुसरें ऑप्शन सिलेक्ट करुया. सो दुसरें ऑप्शन जावन आसा सनलायट. सनलायट म्हणजे सुर्याची जी किरण म्हाज्या ऑब्जेक्टाचेर पडटा ती लायट. आतां आमी सगळे जाणा की सुर्याची लायट खूब पावरफूल आसता. सो सुर्याची लायट पासून तुमी हांगा एडजस्ट करूं शकतात. सो हांगा पावर अशें बरोवंक ना, हांगा स्ट्रेंथ बरयल्या. सो हांव ही स्ट्रेंथ कमी करून सुर्याची ही जी लायट आसा ताची पावर कमी करूं शकता. तिसरी जी लायट आसा ती जावन आसा स्पॉटलायट. आतां कसलें जे फंक्शन आसता किंवा एनी कॉम्पिटिशन, डान्स कॉम्पिटिशन आसता किंवा सिंगींग कॉम्पिटिशन आसता तेन्ना तुमी पळयलां आसतलें टीव्हीचेर की जो कोण पार्टिसिपंट ऑर परफॉर्मर स्टेजीर येता ताचेर एक लायट घातलेली आसता, ताका स्पॉटलायट अशें म्हणटात. तशेंच आमी हांगा आमच्या ऑब्जेक्टाचेर ते स्पॉटलायट घालूं शकता. तर ती स्पॉटलायट घालपाक आमकां आमची लायट आसा पळय ती त्या ऑब्जेक्टाचेर मूव करपाक जाय आनी ती लायट दिसतलो जाल्यार त्या लायटीचो पावर वाडोवपाक जाय. सो आतां तुमी पळोवंक शकतात की तो स्पॉट म्हाज्या ऑब्जेक्टाचेर पडलेलो आसा. आनी तशेंच तुमी सेटींग जर सकयल स्क्रोल केलें जाल्यार तुमी त्या स्पॉटाची सायज कमी किंवा जास्त करूं शकतात. आनी लास्ट चवथी जी लायट आसा ती जावन आसा एरिया. जशें नांव सांगता एरिया म्हणजे ती अमक्या एरियाचेर ती लायट पडटा. ज्या जाग्यार हांव म्हाजो लायट दवरतलो त्या जाग्यार ती स्पॉट अशें पडटलें आनी तुमी ताचो शॅडो पासून पळोवंक शकतात. ओके, आतां म्हाजें हें पिक्चर तयार जाल्लेलें आसा, ताचेर लायट पासून हांवें घातलेली आसा आनी म्हाज्या कॅमेरा व्ह्यूवान पासून तें सारकें दिसता. आतां म्हाका हें पिक्चर कॅप्चर करपाक जाय म्हणजे सेव करपाक जाय. तर हांव कितें करतलो, तर हांगा मेनू बार आसा पळय सगळ्यान वयर, त्या मेनू बाराचेर रेंडर म्हणून ऑप्शन आसा. त्या रेंडर ऑप्शनाचेर हांव क्लिक करतलो आनी सगळ्यान पयलें ऑप्शन आसा जें रेंडर इमेज त्या ऑप्शनाचेर क्लिक करतलो. हें केल्या उपरांत म्हाका म्हाजी रेंडर्ड इमेज कशी दिसता पळय ताचें एक पिक्चर मेळटलें. आतां हें पिक्चर सेव करपाक हांव इमेज ह्या बटनाचेर क्लिक करतलो, सेव एज म्हणून ह्या बटनार क्लिक करतलो, म्हाज्या पिक्चराचें नांव घालतलो पिक्चराचें नांव घालतलो आनी तें पिक्चर सेव करतलो आनी ह्या तरेन म्हाजें पिक्चर रेंडर जातलें म्हणजे इमेज फॉर्मेटान सेव जातलें. तर आतां आमी पळयलें
कॅमेरा सेट कसो करप, लायट सेट कशी करप आणि तयार केल्ले पिक्चर रेंडर कशें करप. आतां आमी ब्लेंडर सॉफ्टवेअरान एक नवीन चित्र तयार करूया. कसलें चित्र तयार करपाचें? तर ह्या बूट कॅम्पाच्या पयलींच्या व्हिडिओनी आमी रॉकेटचें चित्र कशें तयार करप, मागीर मोदक कसो तयार करप हें शिकलीं. म्हणजे चतुर्थी फेस्टिवल येता, तर चतुर्थी सेलिब्रेट करतना आमचे हिंदू भाव भयणी रॉकेट लायतात, फोग लायतात, गणपतीच्या मुर्तीक प्रसाद म्हणून मोदक करतात, मोदकचो नैवेद्य दाखयतात. तर आतां चतुर्थी सेलिब्रेशनाचोच थीम घेवन आमी आनीक एक चित्र तयार करूया, तें म्हणजे फूल. फूल जें फक्त कसल्या फेस्टिवलाकूच न्ही, तर सगळ्या बऱ्या कार्यांक आमी वापरतात. तर हें जें पिक्चर तुमकां तुमच्या स्क्रिनीचेर दिसता तें आमी तयार कशें करपाचें हें शिकया आनी त्या फुलाचो हार कसो करपाचो हें पासून शिकया. तर सगळ्यान पयलीं आमी आमचें ब्लेंडर सॉफ्टवेअर ओपन करुया. तर फाटल्या व्हिडिओनी आमी मोदक कसो करपाचो हें शिकलीं. आतां होच मोदक घेवन ह्या मोदका पासून आनी ह्या शेपी पासून हांव फुलाची पाकळी तयार करूं शकता काय? हय. तर होच शेप घेवन आमी फुलाची पाकळी तयार करूया. तर त्या खातीर म्हाका ह्या शेपीची ह्या मोदकाची सायज चेंज करची पडटली. तर आमी शॉर्टकट की जी म्हणजे ग्रॅब, एस म्हणजे स्केलिंग आणि आर म्हणजे रोटेट हे शॉर्टकट कीज आमी वापरून हाची स्केलिंग आणि सायज चेंज करूया. तर सगळ्यान पयलीं हांव एस ही शॉर्टकट की प्रेस करता आणि एक्स डायरेक्शनान म्हाज्या मोदकाची हो जो मोदक आसा ताची सायज ल्हान करता. आतां तुमी पळोवंक शकता की एका डायरेक्शनान एका सायडीन म्हाजी मोदकची सायज ह्या मोदकाची सायज ल्हान जाल्लेली आसा. तशेंच हांव परत एस प्रेस करता आणि व्हाय प्रेस करून सुद्दां ताची सायज ल्हान करता. परत एस प्रेस करून झेड प्रेस करून हांव ताची सायज मातशी वाडयता आनी आतां तुमी पळोवंक शकता ताका पाकळेची शेप आयिल्ली आसा. तर आतां हांव ही फुलाची पाकळी जी तयार केल्लेली आसा ती रोटेट करून हांव तिका अशी आडवी करता आणि ती अशी सकयल सारकी म्हाका जाय तशी हांव प्लेस करता. तर आतां ही एक पाकळी तयार जाल्लेली आसा. आतां हांव ह्या पाकळेक एक कलर घालता. सो त्या खातीर हांव मटेरियल प्रॉपर्टीजान क्लिक करता, न्यू ह्या ऑप्शनाचेर क्लिक करता, यूज नोड्स हाचेर क्लिक करता आनी ताचो बेज कलर आसा तो हांव म्हाका जाय तो कलर ताका हांव घेता. आतां म्हाका ह्या फुलाचो मदलो भाग तयार करपाक जाय. सो त्या खातीर हांव परत एड ह्या ऑप्शनान वयता आनी एक स्पियर घेता आनी
परत ह्या स्पियराची सायज ल्हान करता. त्या खातीर हांव एस हो बटन प्रेस करता आनी झेड ह्या डायरेक्शनान एस प्रेस करता आनी हांव असो ताची हांव शेप ल्हान करता आनी ही जी पाकळी आसा ती जी ही की प्रेस करून सारकी म्हाका जाय त्या जाग्यार व्हरोन ताका त्या फुलाच्या मदल्या भागाक हांव लायता. आता तुम्ही पळोवंक शकतात की एक पाकळी हांवें त्या फुलाच्या मदल्या भागाक लायल्ली आसा. ओके. आता हांव ही जी पाकळी आसा ती म्हाका ह्या सगळ्या भागाक लावपाक जाय. तर हांव कितें करूं शकता, हांव ह्या पाकळेचे डुप्लिकेट करूं शकता. सो डुप्लिकेट करतलो जाल्यार म्हाका प्रेस करपाक जाय शिफ्ट आनी डी. सो शिफ्ट आनी डी प्रेस करून हांव त्या पाकळेची एका पाकळेचे 2 पाकळ्यो करता आनी ते दुसऱ्या सायडीक व्हरून हांगा दवरता आनी ताचे रोटेशन आसा पळय तें चेंज करता आनी जी दामून म्हाका जाय त्या जाग्याचेर व्हरोन ती पाकळी हांव प्लेस करता आनी आर दामून हांव ती रोटेट करून सारकी त्या वयली जी पाकळी आसली ताच्या सकयल व्हरून लायता. आता म्हाज्यो ह्यो फुलाच्यो 2 पाकळ्यो तयार जाल्लेल्यो आसा. आता हांव ह्यो दोनूय पाकळ्यो वांगडाच सिलेक्ट करता. त्या खातीर हांव शिफ्ट की दामून दोगांय पाकळ्यांचेर क्लिक करता आनी परत हांची डुप्लिकेट म्हणजे शिफ्ट डी दामून त्या 2 पाकळ्यांच्यो 4 पाकळ्यो करता आनी आर रोटेट दामून तेंकां म्हाज्या लेफ्ट सायडीन हांव रोटेट करता आनी जी दामून तेंकां दोनूय बाजूक हांव प्लेस करता. तर ह्या तरेन हांवें फुलाच्यो 4 पाकळ्यो तयार केल्लेल्यो आसा. आता म्हाका परत ह्या बाजूक ह्या सायडीक आनीक 4 पाकळ्यो जाय. त्या खातीर हांव शिफ्ट दामून धरून 4य पाकळ्यो सिलेक्ट करता आनी शिफ्ट डी दामून 4 पाकळ्यांच्यो हांव 8 पाकळ्यो तयार करता, डुप्लिकेट करता आनी आर दामून त्या 4य पाकळ्यांक हांव रोटेट करता आनी जी दामून हांव तेंकां म्हाका जाय त्या जाग्यार व्हरोन प्लेस करता आनी म्हाका जाय तशें रोटेट करून हांव तांकां एडजस्ट करता. आता तुमी जाय तशें एक पाकळी घेवन ती जाय थंय तुमकां व्हरून ती पाकळी लावन रोटेट करून तुमी जाय तशें तुमचें फूल तयार करूं शकता. आता हांव कितें करता, सगळ्यो पाकळ्यो सिलेक्ट करता आनी परत शिफ्ट डी दामून त्या सगळ्या पाकळ्यांचे हांव डुप्लिकेट करता, ताची स्केलिंग मातशी ल्हान करता आनी त्या पाकळ्यांक रोटेट करता.
जेणे करून म्हाका ह्यो ल्हान पाकळ्यो तयार जाता अश्यो म्हाका हांगा दिसता. आतां हांव हो जो मदलो फुलाचो मदलो भाग आसा ताका पासून एक कलर घालता आनी ह्या तरेन म्हाजें हें फूल तयार जाल्लेलें आसा. आतां ह्या फुलाचें म्हाका पिक्चर क्लिक करपाक जाय, म्हणजे रेंडर करून हें जें फूल आसा ताका इमेज फॉर्मेटान कन्वर्ट करपाक जाय. सो त्या खातीर आमकां कितें जाय, कॅमेरा जाय. सो कॅमेरा एड करतलो जाल्यार आमकां एड ह्या ऑप्शनान वचपाक जाय आनी कॅमेरा म्हणून आसा पळय त्या ऑप्शनाचेर क्लिक करपाक जाय. मागीर जशें हांवें सांगलेलें की जेन्ना आमी कितें हांगा एड करतात तें सगळें सेंटराक वचून एड जाता. सो आतां म्हाजो कॅमेरा पळय सेंटराक आसा. सो हांव हांगा ऑर्बिट करून म्हाजो कॅमेरा पळोवंक शकता. तर हांव जी ही की प्रेस करता आनी तो कॅमेरा असो त्या फुलाच्या वयर व्हरून प्लेस करता. आतां हो कॅमेरा ह्या फुलाच्या वयर प्लेस जाल्लो आसा. आतां म्हाका म्हाज्या कॅमेराच्या फ्रेमीन पळोवपाक जाय की हें फूल त्या फ्रेमीन कशें दिसता. सो त्या खातीर हांव हांगा जे म्हाज्या उजवे सायडीक 4 ऑप्शन्स दिसता तातूंत टॉगल द कॅमेरा व्यू म्हणून आसा त्या ऑप्शनाचेर हांव क्लिक करता. आतां तुमी पळोवंक शकतात की ह्या कॅमेरा व्यूआन ह्या कॅमेराच्या फ्रेमीन म्हाका म्हाजें फूल खूब लागीं दिसता. सो त्या खातीर हांव कितें करूं शकता, हांवें तुमकां सांगलेलें की एक म्हणजे आमी हांगा फोकल लेंथ आसा पळय ती अशी वाडोवंक शकता किंवा कमी करूं शकता, जेणे करून म्हाजें पिक्चर सारकें ह्या कॅमेराच्या फ्रेमीन एडजस्ट जाता. नाजाल्यार हांव म्हाजें जें हें पिक्चर आसा तें सिलेक्ट करून ताची सायज एस दामून मातशी ल्हान करूं शकता. आतां हांव जेन्ना कॅमेरा व्यू पळयतलो तेन्ना तुमी पळोवंक शकतात की ह्या पिक्चराची जी सायज आसा ती मातशी ल्हान जाल्लेली आसा. तरी आमी जाय जाल्यार ती सायज आनीक ल्हान करूं शकता. ओके. आतां हें जें फुलाचें पिक्चर आसा तें कॅमेरान सारकें कॅमेराच्या फ्रेमीन सारकें सेट जाल्लेलें आसा. आतां हांव ताचो रेंडर व्यू पळयतां, म्हणजे जेन्ना हांव म्हाजो पिक्चर क्लिक करतलो तेन्ना तें पिक्चर कशें दिसतलें हें पळोवया. सो त्या खातीर हांव हांगा क्लिक करता. आतां तुमी पळयतात की हें पिक्चर मातशें डार्क दिसता, म्हणजे बरें क्लियर दिसना. सो त्या खातीर म्हाका लायट एड करपाक जाय. सो लायट एड करतलो जाल्यार म्हाका परत एड ह्या ऑप्शनार वचपाक जाय आनी हांगा लायट म्हणून आसा पळय ताचेर वचपाक जाय आनी मागीर आमकां हांगा जशें सांगलेलें तशें 4 ऑप्शन्स मेळटा. सो सगळ्यान पयलीं हांव पॉयंट लायट सिलेक्ट करता. आतां ती पॉयंट लायट सेंटराक आसा, सो तेका लायट म्हाका ती मूव करपाक जाय. सो त्या खातीर हांव जी हो की प्रेस करून ती लायट ग्रॅब करता आनी म्हाजी लायट आसा ती अशी मूव करता. म्हाका ज्या जाग्यार जाय त्या जाग्यार हांव ती अशी व्हरून मूव करता. आतां हांव जेन्ना रेंडर व्यू क्लिक करतलो तेन्ना तुमी पळोवंक शकतात की हांगा ह्या पिक्चराचेर थोडी लायट पडल्या आनी जसो हांव कॅमेरा व्यूआन पळयतां
जाल्यार हांव आतां म्हाजी पिक्चराचेर मातशी लायट पडलेली आसा आनी मातशें म्हाजें पिक्चर क्लियर दिसता. आतां हें आनीक क्लियर दिसपाक म्हाका ह्या लायटीचो पावर जो आसा तो वाडोवपाक जाय. सो त्या खातीर हांव हांगा ह्या लायट प्रॉपर्टिजान वयता आनी ताचो जो पावर हांगा 10 वॉट्स बरयल्लो आसा पळय तो वाडोवन हांव 100 वॉट्स करता. सो आतां तुमी पळोवंक शकतात कॅमेरा व्ह्यूवान की जे म्हाजें पिक्चर आसा तें ताचेर बरीशी लायट पडलेली आसा आनी तें म्हाजें पिक्चर म्हणजे जें फूल आसा पळय तें क्लियर दिश्टी पडटा. तर आतां हें फूल म्हाका कॅप्चर करपाक जाय म्हणजे रेंडर करपाक जाय. सो त्या खातीर हांव कितें करतां, हांव हांगा जे म्हाजे ऑप्शन्स आसा मेनू बाराचेर ताच्या थर्ड ऑप्शन जे रेंडर म्हणून आसा ताचेर क्लिक करता. रेंडर इमेज हाचेर क्लिक करता आनी म्हाजें जें पिक्चर आसा तें हांगा म्हाका रेंडर जाल्लेलें दिसता. आतां म्हाका हें पिक्चर जर सेव करपाक जाय जाल्यार म्हाका हें इमेज ऑप्शनाचेर क्लिक करपाक जाय आनी सेव एज ह्या बटनाचेर क्लिक करपाक जाय आनी हांगा ह्या फुलाचें नांव दॅट इज फायल नेम म्हाका घालपाक जाय आनी हांगा जें फायल फॉर्मेट आसा पळय तें आमकां जाय त्या फॉर्मेटान म्हाका तें सेव करूंक मेळटा. सो आमी चडशी जी इमेज फॉर्मेट पळयतात ती JPEG ह्या फॉर्मेटान आसता. सो आमी JPEG हे फॉर्मेट सिलेक्ट करपाक जाय आनी तेची क्वॉलिटी जाय जाल्यार 100% करूं येता आनी सेव इमेज म्हणून क्लिक करपाक जाय. मागीर ती जी इमेज आसा ती आमकां खंय जाय त्या जाग्याचेर सेव जाल्लेली आमी पळोवंक शकता. ही पळयात. सर आतां ही इमेज पिक्चर फॉर्मेटान रेंडर जावन आमच्या कंप्युटर सिस्टमाचेर सेव जाल्लेली आसा. तर आतां ह्याच फुलाचो हार कसो करप हें पळोवया. सो त्या खातीर हांव परत एकदां एड ह्या ऑप्शनान वयता आनी सिलिंडर हो ऑब्जेक्ट घेता. G दामून तेका सायडीक व्हरता आनी S दामून ताची सायज म्हाका जाय तशी हांव करता. हें तुमी हांगा जे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आसा ताचो व्हॅल्यू सुद्दां कमी जास्त करून हें एडजस्ट करूं शकतात. ओके. आतां हांव हो जो सिलिंडर घेवन हांवें जी ताची शेप चेंज केल्लेली आसा ताका R दामून हांव रोटेट करता आनी G दामून तेका त्या फुलाच्या सकयल व्हरून सारको मदीं प्लेस करता. आनी ताची स्केलिंग ताची सायज मातशी
वाय डायरेक्शनान वाडयता. आणि ताका एक दुसरो कलर घालता. तर आता तुम्ही पळोवंक शकता हे फूल माझे तयार झालेले आसा आणि ते फुलाक घेवन हार कसो तयार करप हाचें म्हजें काम सुरू जाल्लेलें आसा. आतां हांव जशें आमी इमेजीस सगळ्यो जॉयंट केल्ल्यो तश्योच हांव ही फुलाच्यो ज्यो पाकळ्यो लावन आमी एक फूल तयार केल्लें ताका हांव सगळ्या पाकळ्यांक जॉयंट करता आनी तो एकूच ऑब्जेक्ट तयार करता. त्या खातीर हांव सगळ्यो पाकळ्यो सिलेक्ट करता आनी तो मदलो भाग सुद्दां सिलेक्ट करता आनी कंट्रोल जे दामून सिलेक्ट करता आनी कंट्रोल जे दामून ताका सगळ्याक एक ऑब्जेक्ट असो तयार करता. ताच्या पयलीं हांव ह्या फुलाचो एक फूल आसा तें 2 फुलान ताका डुप्लिकेट करता. आनी फूल हें कंट्रोल जे दामून हांव ताका एक ऑब्जेक्ट असो तो सिलेक्ट करता आनी ही जी आमी ताका फुलाक जी लावपाक अशी फाटल्यान दोरी कशी केल्लेली आसा ग्रीन कलरची ताकाय हांव डुप्लिकेट करून हाच्या पोंदा व्हरून ती लायता. तर आता पळोवंक शकतात तुम्ही की म्हज्या कडेन 2 फ्लावर्स ही 2 फुलां म्हजी तयार जाल्लेली आसा. तर आता ह्याच तरेन हांव हें सिलेक्ट करून शिफ्ट डी दामून ताका डुप्लिकेट करून हांव हें हांगा अशें लावंक शकता जेणे करून म्हजो हो हार फुलांचो हार तयार जावं येता. तर अशीच तुमी ह्या फुलांचे डुप्लिकेट करून तुमकां जाय तशें त्या जाग्यार व्हरून ती फुलां लावन हार तयार करूं शकता आनी तांकां लायट घालून आनी कॅमेरा एंगल चेंज करून ताचो तुमी पिक्चर तयार करूं शकतात. आनी तुमकां मागीर तो ह्या तरेन असो हार
दिसतलो किंवा तुमचो असो पिक्चर तुमचे तयार जातले. सो आशा करता की तुमकां हो व्हिडिओ आवडला आसतलो आनी तुमकां हें फूल कशें तयार करप हें तुमकां कळ्ळां आसतलें. तर आतां आमी शिकली कॅमेरा सेटिंग कशें करप, लायट सेटिंग कशें करप आनी म्हाजी जी इमेज आसा ती सेव कशी करप म्हणजे रेंडर कशी करप. तर आशा करता की तुमकां हें कळ्ळां आसतलें आनी सगळ्यां कडेन मागता की आमचें जें कॉम्पिटिशन आसा नॅशनल लेवल ब्लेंडर नॅशथॉन हातून सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करचें. देव बरें करूं. भुरग्यानो, तुमकां मजा आयली न्हय? पयल्या दिसा तुमी बाण कसो करपाचें तें शिकली. दुसऱ्या दिसा तुमी मोदक कशे करपाचे ती शिकलीत आणि मुख्य म्हणजे ते व्यवस्थितपणे बॉक्सान कशे प्लेस करप. बरोबर की ना? पूण कवर सरान ताका घालूंक ना. खूब जाणांनी चॅट बॉक्सान बरयल्लें की कवर कशें करप काय म्हणून. काही भुरग्यांनी स्वता प्रयत्नूय केला आसतलो. तुमी बी जर कितें तरी केलां न्ही जाल्यार नक्कीच आमकां धाडून दियात हां. तुमकां आवडटी मिठाई त्या बॉक्सान घालात, बॉक्स पॅक करात, व्यवस्थितपणे रॅप करात आणि आमकां धाडून दियात. आमी ताची वाट पळयतात. परत हांवें पळयलें की जेन्ना आमी भुरग्यांची क्रिएटिविटी दाखयता तेन्नाय बी खूब जाणांनी ते वाव करून ताका रिस्पॉन्स दिल्लो. अशीच क्रिएटिविटी तुमी बी करात, कारण ह्यो क्रिएटिविटीज ज्यो आमी तुमचे पर्यंत पावयतात त्यो तुमच्याच फ्रेंड्सांनी केल्ल्यो आसात आणि त्यो आमी तुमच्या पर्यंत पावयतात. जशें करून तुमी वाव म्हणटात न्ही तशी तुमची क्रिएटिविटी येतकर तुमची फ्रेंड्स ताका वाव म्हणटली. ओके, सो तुमी तयार आसात न्ही? आणि एक गोष्ट, काल तुमकां टिचरीन सांगिल्लें की आज टिचर्स डे म्हणून आणि नक्कीच हांव जाणा टिचर्स डे खातीर तुमी स्पेशल इन्विटेशन किंवा स्पेशल बेस्ट कार्ड करून टिचरीक दिलाच आसतलें आणि तेंय बी ब्लेंडर टूल यूज करून. तुमी केला? करूंक ना जाल्यार तुमी आज करात आणि तें आमचे पर्यंत पावयात. आमी ताचो व्हिडिओ करून सगळ्या आमच्या सोशल मिडिया हँडलाचेर नक्कीच ते दाखयतली. सगळ्यां पर्यंत पावोवपाचो आमी यत्न करतली. तर भुरग्यानो, आमी तुमकां ह्या 3 दिसाच्या ब्लेंडर बूट कॅम्पांत नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशनाक तयारी करपा खातीर तुमकां व्यवस्थितपणे ती तयारी जावपाक जाय, तुमकां सगळे कॉन्सेप्ट्स व्यवस्थित कळपाक जाय म्हणून हो बूट कॅम्प तुमच्या खातीर आयोजीत केला. तुमी तो व्यवस्थितपणे मन लावून पळयलाच आसतलो, पूण समजा खंय तरी तुमी चुकतात अशें दिसता तुमकां जाल्यार तुमी परत हे व्हिडिओज सगळे पळोवंक शकतात केर्स गोवा यूट्यूब चॅनलाचेर. तर भुरग्यानो, हो 3 दिसाचो बूट कॅम्प खासा कोंकणीन तुमच्या खातीर आमी घेवन आयिल्ले आसात. तुमकां नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन जाचें नांव आसा ब्लेंडर नेशनथॉन, जें ब्लेंडर बेस्ड क्रिएटीव डिझायन थिंकींग कॉम्पिटिशन जावन आसा आणि ह्या कॉम्पिटिशनाची तयारी तुमची नेटान सुरू जावपाक जाय म्हणून हो 3 दिसाचो बूट कॅम्प तुमच्या खातीर आयोजीत केल्लो आसा. तर भुरग्यानो, तुमची तयारी त्याच नेटान सुरू जावनी. 3 दिसांचे बूट कॅम्पचे जे व्हिडिओज आसात ते तुमी परत परत पळयात, प्रॅक्टीस करात आणि जर समका खंय तरी तुमकां क्वेरीज आयल्यो जाल्यार डेफिनेटली आमकां बरयात. तुमच्यो जापो आमी बेगींतल्या बेगीन दिवपाचो यत्न करतली. त्याच बरोबर तुमी जे कितें करतात, जे कितें तुमची आयडियाज तुमी ब्लेंडरान यूज करून ताचो जो प्रोजेक्ट करतात न्ही तो आमी जे गुगल फॉर्म लिंक दिला तातून डेफिनेटली आमकां धाडून दियात. ताज्या वयल्यानूय आमकां कळटलें की तुमची तयारी खंयच्या दिकेन सुरू आसा ती. ओके, सो हे ब्लेंडर नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन जें आसा तें 3 लेवलाचेर जावपाचें आसा, जशें की आमी पयल्या दिसाच्यान तुमकां सांगत आयल्या. पयलें म्हणजे तालुका लेवल कॉम्पिटिशन, ज्या जाग्यार आमी प्रत्येक तालुक्यांतल्यान 2-2 भुरगीं सिलेक्ट करपाचीं आसात ज्यांचे प्रोजेक्ट सगळ्यांत बरे आसतले आणि ज्या प्रोजेक्टांतल्यान बऱ्या तरेन मेसेज प्रत्येक मनशा पर्यंत पावोवपाचो यत्न आसतलो. ओके, जर तुमी तालुका लेवलाक सिलेक्ट जालीं जाल्यार तुमकां स्टेट लेवलाक पार्टिसिपेट जावपाक मेळटलें, म्हणजे तुमी क्वॉलिफाय जातात स्टेट लेवला खातीर. स्टेट लेवलाचेर 3 भुरगीं सिलेक्ट करतलीं ज्यांचे प्रोजेक्ट्स आणि ज्यांची मेसेज बऱ्या तरेन लोकां पर्यंत पावतली. ओके, आणि जर तुमी फर्स्ट
विनर्सां भितर आसली जाल्यार तुमी नॅशनल लेवलाक क्वॉलिफाय जातात आणि नॅशनल लेवलाक क्वॉलिफाय जाली की तुमी आमच्या गोंय राज्या बरोबर भारतातल्या प्रत्येक राज्यांतल्यान जी भुरगीं येवपाची आसात, प्रत्येक राज्यांतली 3 भुरगीं आमकां गोंयान येवपाची आसात, तांच्या बरोबर कॉम्पीट करपा खातीर तुमची तयारी तितल्याच नेटान सुरू जावपाक जाय. म्हणून हो बूट कॅम्प तुमच्या खातीर आमी आयोजीत केल्लो आसा. तर तालुका लेवलाचेर तुमकां 2 थिम्स आसतल्यो, कार्टून एनिमेशन आणि वायल्ड लायफ अवेअरनेस. ओके, तर ह्या 2 थिमाचेर तातूंतली एक थीम तुमकां सिलेक्ट करची पडटली आणि ताजे वयल्यान तुमकां एक प्रोजेक्ट करचो पडटलो. ओके, ताज्या नंतर तुमी स्टेट लेवलाक समजा क्वॉलिफाय जाली जाल्यार तुमकां 2 थिम्स आसात, डिफॉरेस्ट्रेशन आणि ग्लोबल वॉर्मिंग. हाजेर तुमकां तयारी करची पडटली आणि ते प्रोजेक्ट करून दाखोवचे पडटले. जर तुम्ही स्टेट लेवलाक क्वॉलिफाय जाली आणि स्टेट लेवलाची विनर ठरली जाल्यार तुमकां नॅशनल लेवलाक पार्टिसिपेट जावपाक चान्स पडटलो आणि थंय तुमकां 3 थिम्स आसतल्यो, ट्रॅफिक अवेअरनेस, वुमन अँड चायल्ड सेफ्टी आणि माय ड्रीम पाठशाला. तर भुरग्यांनो, ह्यो थिम्स तुमच्या खातीर ऑलरेडी ओपन जाल्ल्यो आसात, तर वाट पळयनाकात, तुम्ही ह्या दिकेन तयारी करपाक सुरू करात. ओके, जर तुम्ही विनर्स ठरली, तालुका लेवल आसूं, स्टेट लेवल आसूं आणि ताजे नंतर नॅशनल लेवल आसूं, जाल्यार तुमकां कितें मेळटलें? सगळ्यांक खबर आसा न्ही, एक्सायटींग प्रायजीस खासा तुमच्या खातीर येवपाची आसात. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट, कोडिंग अँड रोबोटिक्स एज्युकेशन इन स्कूल्स ह्या स्किमी कडल्यान. ओके, ताज्या नंतर तुम्ही जर स्टेट लेवल विनर्स आसली जाल्यार नॅशनल लेवलाक आमची स्टेट रिप्रेझेंट करपाचो तुमकां चान्स मेळटलो. तशेंच गोंयाची जी भुरगीं 3 भुरगीं स्टेट लेवलाक आसतलीं, जी विनर्स आसतलीं, तांकां एक एज्युकेशन एक्सपोक विजीट करपाचो चान्स मेळपाचो आसा. खरेंच ही खूब एक्सायटींग गजाल आसा, खूब उमेदीची गजाल आसा आणि तुमकां बऱ्या तरेची एक संद मेळपाची आसा. ओके, सो भुरग्यांनो, तुम्ही आता तयारी करता आसतना खंय तरी तुमकां एक व्हिडिओ चुकला आसत किंवा तुमकां खंयचो एक कॉन्सेप्ट कळना आसत जाल्यार हे सगळे व्हिडिओज आमचे आणि कॉम्पिटिशना बद्दलची डिटेल म्हायती, सगळे गायडलायन्स, कशा तरेन तयारी आसपाक जाय, कशा तरेचो प्रोजेक्ट आसपाक जाय, ही सगळी म्हायती तुमकां cares.goa.gov.in ह्या आमच्या केर्स गोवा पोर्टलाचेर मेळटली. तुमकां हांगा सायडीन एक QR कोड दिसता आसतलो, आतांच तुम्ही तो स्कॅन करून घेयात, हो पोर्टल तुमकां ओपन जातलो. जालो न्हय? आणि जर तुमकां व्हिडिओज डायरेक्टली पळोवपाचे असले जाल्यार केर्स गोवा यूट्यूब चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करात आत्ताच्या आता, म्हणजे तुमकां सगळी नोटिफिकेशन्स येवपाक लागतली. जे कितें नवीन क्रिएटिविटीज आमी थंय शेअर करतात त्योय बी तुमकां दिसतल्यो. तशेंच सगळे सोशल मिडिया हँडलांचेर प्रत्येक भुरग्याची क्रिएटिविटी आमी प्रत्येक मनशा कडेन पावोवपाचो यत्न करतात. तर ती सोशल मिडिया हँडल्सय बी तुम्ही पळोवंक शकतात. त्याही जाग्यार तुम्ही एखादी बऱ्या तरेन धाडिल्ली क्रिएटिविटी थंय दिसूंक शकतात. तर भुरग्यांनो, कॉम्पिटिशना खातीर जोरान तयारी सुरू करात. तुमकां जर कितें प्रश्न आसत जाल्यार तुम्ही आमच्या पोर्टलाचेर आमकां बरोवंक शकतात. आमी बेगींतल्या बेगीन ताची जाप दिवपाची यत्न करतात. तर तयारी करात. ऑल द बेस्ट. बाय.